नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांतली देवळां असुरक्षीत। बोडगेश्वरा उपरांत सांगेच्या विठ्ठलाच्या देवळांत जाली चोरी। 4 लाखांची चांदीची प्रभावळ वेली फाराव। घर मोडून उडयल्ल्यान शिवोलची संगीता साळगांवकर जाल्या बेघर। प्रकाराची दखल घेवन सरकारान न्याय मेळोवन दिवपाची जावयाची मागणी। मार्दा शिवोलच्या गोलान वाड्यावेले लोक उदका खातीर काडटात त्रास। नळ सुक्यार कागाळी करूनय कोणेच घेतली ना दखल। करचे तरी कितें, थळाव्यांक पडला प्रश्न। गोंयान 12 आनी 13 मेक पावस। फाल्यां शिरगांवां जात्रा प्लास्टीक मुक्त करपाचो देवस्थान समितीचो निर्णय। आपूण केन्नाच करचे ना आत्महत्येचो प्रयत्न। फायराजाची आदली कर्मचारी मेलिसा मॅकेर्टीन सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला व्हिडिओ। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत चोरी जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। सांगेवेल्या विठ्ठलाच्या देवळांत चोरांनी हात मारलो। देवळांतली 5 किलोची चांदीची 4 लाखांची प्रभावळ चोरांनी फारायली। ही चोरी शुक्रारा मध्यान राती घडली। चोरयेचो हो सगळो प्रकार देवळांत आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरांत कैद जालो। सांग्या पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। रातचे 1 नंतर हांव कितें टीव्ही पळयतालो, सो म्हाका आवाज आयलो की भायर कसलो कडक म्हणजे मोठ्यानसो आवाज आयलो। हांव तरी असो भायर येवन पळयलें हांवें। पयले 2 जाण कोण तरी म्हाका पयलें पळोवपाक लागले। सो बेगीन परत गेलो, लायट पेटयलें हांवें। लायट पेटयल्यार पयल्यार ते फातर मारपाचें ट्राय करपाक लागले। म्हणजे जो एकटो फाटल्यान व्हायट शर्ट घालून आशिल्लो, एकटो ब्लू शर्ट आशिल्लो, तेणें माथ्यार कितें धरिल्लें। मागीर पत्रे बित्रे कितें चोरून व्हरता काय कितें जालें, तें देवूळ फोडलें बी पयलीं कळूना। आनी मागीर हांवें लायट पेटयतरी म्हाका पयल्यान आनी फास्ट पळोवपाक लागले। तर म्हाका मातसो डावट मारलो आनी कितें जालां तें एक्झॅक्ट म्हाका पयलीं कळूना। मागीर हांवें मातशें फाटल्यान आयलो, पयलें देवळा भायल्यान देवळाक पयलें फुडलें दार ओपन आसा आनी तशें तें विंडोंतल्यान पयलें गर्भकुडीचेंय दार ओपन आसा। तेन्ना म्हाका कळ्ळें की देवळांत चोरी जाली म्हणून। मागीर रोखडें हांवें पुलिसांक फोन केलें। पुलीस रोखडे 10 मिनटां भितर पावले। मागीर कमिटीचो जे मनीस आसा नारायण मसुकरागेर हांव गेलो की ताका फोन लायतालो, म्हणल्यार फोन ताका लागना जातालो। मागीर नारायण मसुकर घरा कडेन गेलो, ताका सांगलें बाबा अशें जालें म्हणून। तेच्या नंतर सगळे गांवचे भुरगे सगळे एकठांय जाले आनी सगळे आमी सोदले तांकां। पयल्यार तो कितें मेळूना। पयल्या भितर येवन पयल्या प्रभावळ जी आसा व्हडली येदी व्हडली आसा, बरें वेट आसा ताका। सो ती तेणें उबारून व्हेल्या, ताका चांदीचें हें केल्लें आसा। सो ताका सगळी चांदी आसा आनी फाटल्यान लाकडाचें आसा। सो ती वेट खूब अशें दिसता आनी तेणें तें माथ्यार मारून तो तें व्हरतालो। म्हाका दिसलें पत्रे काय कितें व्हरता म्हणून, एक्झॅक्ट कळूना। मागीर आतां पुलीस आयले, पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जालें स्टार्ट। सो ते लॉक तेणी ते हेच्या सीसीटीव्हीचेर सगळे रिकॉर्ड जाल्ले आसा। म्हाजे तरी यादीन 2002 भिसरली, म्हणजे नवो रोत केल्लो तेन्ना ते वांगडा प्रभावळ आनी ते सगळें काम केल्लें। अंदाजे तेन्ना 12-13 किलाची चांदी लागिल्ली। आमी ल्हान तेन्ना म्हळ्यार आमची आतां फाटली कोण कमिटी आशिल्ली तेंचे कडेन आमी इन्क्वायरी केल्या तेन्ना कळ्ळां की ती अशी 13 किलो आसतली। जी वस्त व्हेल्या ती कमीत कमी 5 किलो तरी आसपाक जाय चांदी। त्या वेळार धर तूं आज ताजो मार्केट कॉस्ट म्हाज्या हिशोबान तरी 4 लाख तरी आसतलो। चोरी जाली जवळ जवळ 1.5 सुमार चोरी जाल्या। ते आयले 2 जाणां, तेंच्यानी जवळ जवळ आमची मंडपाची गेट पयली तोडल्या, मागीर मेन डोर तेंच्यानी तोडला आनी मागीर गर्भकूड तोडल्या। आमकां आमचे सीसीटीव्ही फुटेजीचेर सगळें कळटा की तेंच्यांनी कशी कितें आयलें तें आनी कशें तेंच्यांनी हें बी मोडलें। ते 2 जाण आशिल्ले, एकट्यान तोंडाक मारलेलें आनी एकटो बेश्टो आशिल्लो। तशें आनी ते तशें खंडपेटी फोडपाक किंवा आनी कितें चोरपाक कितें प्रयत्न करूना। कित्याक गर्भकुडीचे भितर आमचें आनमार आसा, त्या आनमारीन उत्सव मूर्ती आसा, तिजो कॉस्ट जवळ जवळ 8 लाखांतून चांदीची आसा। त्या भायर देवाचें मुकूट आसा आनमारीक, तशें तेणें तशें कांय करपाक गेलें ना। पण मागीर आमचो देवळा शेजारी आसा दत्तप्रसाद, तेणें म्हाका फोन केलो आनी आमी आयले तेन्ना तो तेच्या फाटल्यान गेल्लो
ताका ते सापडना मागीर पोलीस आयले तेंच्यांनी हें केलें. आतां CCTVची आमी तांकां फुटेज पोलिसांक दिल्ले. ती विठ्ठल मंदिर जे सांग्यावयलें जे मुख्य मंदिर आसा थंय राती चोरी जाल्ली आसा. देवळाच्या जे प्रभावळ आसा ती चोरयेक गेल्ली आसा. CCTVक जेन्ना आमी पळयले तेन्ना खंय तरी 2 जाण जे चोर आसा ते तोंडाक कपडे बांदून ती प्रभावळ आसा ती काडटा दारां फोडटा आसतना ती घेवन वयता आसतना दिश्टी पडटा. पूण तोंडां सारकी क्लियर दिसना. आनी ही चोरी जी जाल्ली जे सायडीन एक घर आसा ते दत्तराज म्हणून तेणे एकट्या ते चोरांक पळयलें पूण खंय तरी तांकां पळयतकीर तेणी तेजेर फातर शेवटपाक सुरवात केली जेणे तांकां सारकें धरपाक मेळना. पूण मुख्य म्हणल्यार ही चोरी जावचे पयलीं हांगा खंय तरी जे पेट्रोलिंगाक सांगे पोलीस भोंवतात ते हांगा येवन एक फक्त 5 मिनटां रावल्या थंय फोटो घेतल्या आनी ते वयता आसतनाय दिश्टी पडटा. पूण तेजे नंतर खंय तरी चोरी जाल्ले अशें दिसून येता. आतां सध्या जी कमिटी आसा तेणी पोलिसांक फोन करून आपूण पोलिसांनी सगळे आतां जी चवकशी आसा ती करपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी जी प्रभावळ आसा चांदीची आसलेली आनी ती 8 किलो अशें म्हण तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे आसा आनी तेजी जे प्रायस आसा हो 4 लाख आसा. आनी हेजो जो फुडलो तपास आसा हे सांगे पोलीस करतात. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. कोणी घर देता का घर फामाद मराठी नाटक नट्ट सम्राटांतलो हो डायलॉग तुमकां खबरूच आसतलो. नट सम्राट नाटकांतल्या त्या खिणाची याद करून दिवपी एक घडणूक शिवोले घडल्या. घर मोडून उडयिल्ल्यान शिवोलच्या संगीता साळगांवकाराचेर घर आनी आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या. पळयात पुराय बातमी. वयाची 85 वर्सां पुराय केल्ल्या संगीता साळगांवकाराचे घर तिच्याच पुतण्यान मोडून उडयल्या. खंय घर मोडून उडयिल्ल्यान तिचेर आतां बेघर जावपाची पाळी आयल्या. 2 दिसां पयलीं अचकीत कसलीच कल्पना दिनासतना प्रसाद साळगांवकारान आपलें घर मोडून उडयल्ल्याचे संगीता सांगता. थळावी आमदार डिलायला लोबो आनी सरकारान ह्या प्रकाराची दखल घेवन तिका न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी तिच्या जाव्यान केल्या. आम्ही टॉयलेट मोडल्यावर म्हाका रातच्या येयना कशें कितें खाल्लें ना एक आधार जाय तुका आतां. 2 वर्सां पयलीं 22 म्हाजे कडेन हें आहा कंप्लेंट. तो हो प्रसाद म्हणून आहा पळय तेणी मोडलेलो आसा. ते म्हातारीचो टॉयलेट ती एकटी रावता संगीता साळगांवकर. तेन्ना तिका टॉयलेटाक वचोंक त्रास जाता. टॉयलेटाक वचोंक त्रास जाता ते तिका गव्हर्मेंटान कितें आहा तें पळोवपाचें तिचें. आतां काल येयलो आनी ती हांगासर न्हाताली. तिचे हांगासर उदीक भरपाचें आहा आनी नळ आहा हांगासर सगळें हें आहा पळय ते राती येयला आनी तेणी प्रसादान परतून मोडला. 2 दिसां पयलीं संगीता साळगांवकाराचें घर मोडून उडयल्लें. हे विशीं हणजूण पोलीस आनी मार्ना शिवोली पंचायतीक कागाळूय केल्ली पूण कोणेच दखल घेतली ना. देखून आतां करप तरी कितें असो प्रश्न संगीता आनी तिच्या चेडवाक पडला. चेडवाची लग्नां करून दिल्यात देखून संगीता घरांत एकटीच रावताली खंय. आतां घरूय मोडून उडयिल्ल्यान तिचेर आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या. कितें दिवपाक नोटीस सुद्दां तेणी कांय दिवंक ना. जर तो खरोच कांय ना जाल्यार नोटीस तरी दिवंक जाय न्हू. ती नोटीस सुद्दां तेणी कांय दिवंक ना. आमी सकाळीं आतां 6:15 कळ्ळें तेची खूब मोडल्या म्हणजे भयणीन पळोवन कळ्ळें. आमचें इतकेंच म्हणणें आहा कित्याक ती जाणटी तिका काय भायर वचोंक शकना. तिकाच कायदो तर कायद्यान तिचें सगळें बांदून दिवचें. म्हाका कांयच कळना कित्याक ती आतां टॉयलेटाक खंय वयतली आनी कितें करतली ती न्हावंक सुद्दां ना. ती म्हणटा आमचें घर लागीं आहा आमगेर यो म्हटल्यार येयना ती. आतां उदक सुद्दां भरतलें जाल्यार ती आपूण भायर येवन उदीक भरता सगळें करता ती. आतां तिका कांयच करूंक ना टॉयलेटाक खंय वयतली. हय आतां गांवार प्रमोद सावंत सांगता कितें टॉयलेट आमी दिल्या सगळें दिल्या पूण हें मोडलां ताका कळ्ळें कितें. आतां 2-3 म्हयने जाले हांव टॉयलेट मोडला करता. 2 वर्सां जालीं ती पयलीं दिल्ली. आतां कितें तरी एक्शन जातली म्हणून आतां 2-3 म्हयने जाले हांव हितून पंचायतीन वयता पुलीस स्टेशनार वयता पूण कांयच जायना एक्शन. एज तिची आतां 85 85.
ती स्वता तापड रांदताली एकटीच तापले ना सगळं तिका धाकटे चेडू तिका हाडून दिताले तेका जेवणाक तिका 2 सुमार 1.5 सुमार ती हाडून जाल्यार जेवताली ती तितलेच जाले तितले आनी कांयच ना कित्याक तिचे कडेन जायत ना फक्त ती हांगा न्हाता करता सगळें करता उदक तापयता आनी उतराचा न्हिदता ती ताका आमी फक्त देवाक प्रसाद आमी हांगा नासले ना आमी फक्त ते CCTV फुटेज पयला तेन्ना ताचा साळगांवकर दिसता भितर अंत्योदय तत्वाचे आणि गरिबांचे सरकार म्हणून मुख्यमंत्री भाषणां दितालो पूण हांगा शिवोलचे एके गरीब बायलेचेर जाल्लो अन्याय मात कोणाक दिश्टी पडना घर मोडून उडयल्ल्यान 85 वर्सां पिरायेचे जाणटे बायलेचेर पिरायेच्या निमणे कडेन आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या पुलीस आनी पंचायती कडेन कागाळूय करून जाली पूण कोणाक पडून गेल्ले ना हांव सरकारा कडेन मागता इलेक्शनाच्या टायमार तुमी वोट मागूंक येतात वोट मागूंक येतना तुमी पांयां पडटात पयशे दितात कितें करतात पळय तेन्ना तुमकां वोटर जाय आसता आतां तुमी वोटर जाय जाल्यार ती म्हाताऱ्यांक आतां वोटींग जालें म्हणटकूच सांडटा तशें सांडपाचें न्हू तुमी आतां कोण लोकल MLA आहा दिलायला लोबो तिचे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव तिका येवन पळयात आनी तिका जाता तितलो हेल्प करात म्हणून शिवोले वाडी हांगासर रावपी एक 85 वर्साची जाणटी बायल तिच्या एकटी घरात रावताली तेन्ना काल सांजेच्या वेळार 6 सुमार काही लोकांनी येवन तिचे जोर जबरदस्तीन घर मोडले गेले तिचो जो आधार आसा तो खंय तरी हिसकावून घेतलेलो आसा ही संगीता साळगांवकर जी आसा ती 85 वर्साची खंय तरी सध्या रस्त्यार राविल्ली आसा ती जी स्वताचें घर जें आसा तें खंय तरी बेघर जाल्ली दिसण्याक येता तिची मागणी आसा पंचायती कडेन तशेंच स्थानीक आमदारा कडेन की तिचो जो आधार आसा तो कोणी तरी बांदून दिवचो तिचें घर जें पुन्हा परत एकदा बांदून दिवपाचो म्हणटक TV खातीर रिपोर्टर्स हा असो तिका मार्ना शिवोलच्या गोलान वाड्यावेल्या लोकांचे उदका खातीर सामकेच हाल जाल्यात फाटल्या म्हयन्या सावन वाड्यावेल्या लोकांचे नळ सुक्यार पडल्यात हेर भायल्या कामांक सोडूनच दियात पिवपाक लेगीत लोकांक उदक मेळना आमदार पंच तशेंच भौशीक बांदकाम कार्यालयान कागाळी करूनय कांयच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात सरकारान हर घर जल येवजणे खाला सगळ्या लोकांक नळ दिले खरे मात ह्या नळांक उदीकूच ना मार्ना शिवोलच्या घोलान वाड्यावेले लोक फाटल्या म्हयन्याच्यान उदका खातीर ताणयल्यात न्हावपाक कपडे धुवपाक आनी हेर कामांक सोडूनच दियात पिवपाक लेगीत उदक ना उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण आमदार पंच तशेंच भौशीक बांदकाम कार्यालयात वचून थकली मात कोणूच कानामनार घेनात सरकारची ही हर घर जल येवजण पुरायपणान अपेक्षीत थारल्या म्हूण थळाव्यांचो आरोप कितले दीस आता उदक येना तुका 15 तरी जावन गेले आतां आमी म्हातारे जाली ते तुटले आमी आनी आमकां आतां कळ्या वेळ जाली फुडें आतां आमचो मरता दोगूय त्या दर्याची उदी खावपाची आमी दिवाळी जाली की आमकां उदक ना हांगासर येयल्ल्या दिसा तेंच्या दारार गेली की उदक येता हांगासर मागीर जाल्यार उदक ना 3 दीस सोडटात ते कंटिन्यू ना न्हू सोडटा उदीक मागीर आनी उदकूच ना आतां येयले मरे परत आनी 15 दीस आसचेच ना अशें तेंचें आसा इलेक्शनाक आमी येवची ना म्हूण तेंकां कोणी तरी सांगला म्हणून तो हांगा येयल्लो तुमकां उदक सोडटा सोडला कसले गटाराचें उदक सोडटा तें आमकां पिवंक जाता तें उदक आमी कितें करपाचें सांग येयल्ल्या दिसा कितें MLAच्या दारार वचपाची हेका लागून हेंकां वोटींग घातलेली आमी सांगपाचें मरे तेणी उदक एक टँकराचें खंयचें उदक हाडटा तें कितें आहा क्वॉलिटी बरी आहा उदकाची तें पिवपाच्या लायटीचें आसता तें पियाल्यार वास मारता मरे उदकाक तें कितें करपाचें तें उदकाचें सांग भुरगीं आहा हागोंक मुतोंक आमकां उदक नाका कपडे धुवंक उदक नाका येयल्ल्या दिसा आमी लोकांचें उदक हाडून पियासली आनी तेंकां कितें आमी फुकट हाडटा उदक तेंकांय पयशे दिवचे पडटा फुकट कोण उदक दिना बिसलेरी बाटले हाडपाक आमची तितली हें ना कापासतात ना उदीक हाडपाक पयशे मोडपाक ना आमचे कडेन आमी जोडटा कितले येयल्ले दिसा टँकराक घालपाचे पयशे 1200 रुपया जाला टँकर आदी 700-800 रुपयांक मेळटालो आतां कित्याक मेळटा 1200 रुपया जाला ते बी केन्ना पयलो जाल्यार मेळ्ळा बी ना 4 घरांक मेळटा उदक कोणा कडेन पयशे ना तो कशें उदक घेतलो सांग खंयचें घेतलो उदक तो पयशे ना तेजे कडेन आयदन ना भरपाक जाल्यार केतून भरतली टँकराचें उदक आमी नळ एटलीस्ट तुमी अर्दे वर तरी सोडा पूण बरो सोडा मरे कितें फायदो त्या नळाचो सांग बिलां येता एवरी टायमार बिलां येता आमकां नळ येना म्हाका जाल्यार नळ येना म्हाका सदांच 150 रुपया बील येता कसलें येता तें हांव नको सदांच 150 रुपया हांव बील पे करता ऑनलायन पे करता वयल्यान बिलां कंटिन्यू येत रावता म्हाका बील येतात म्हयन्याचे म्हयने येता
शिरगांवच्या लयराई जात्रे खातीर गांवागांवांनी धोंड रावतात. ह्या धोंडाक उदक ही तांची मुळावी गरज जावन आसा. मात शिवोलच्या घोलान वाड्यावयल्या धोंडाकूय उदका खातीर हाल काडचे पडले. नळ सुक्यार पडिल्ल्यान तांकां स्वखर्चान टँकराची सोय करची पडली. 1.5 महिना जालो आमी वॉर्ड मेंबरा कडेन घरा कडेन गेल्लो. लाखो लोक चलोन गेल्लो आमी हांगा राष्ट्रीय टेंपला कडल्यान तिंगेर घरा कडेन रातचो गेल्लो उदीक ना म्हणून. फ्रस्ट्रेशन जातात न्हू सगळ्या लोकांक. ते मागीर म्हणटात कोणाची हें करतात आनी कोण मागीर बंद करतात. आतां सांगलो तेणी ही जी आपण आमकां मिटींग आपयता सांगता म्हणून आमच्या 4 लोकांक. आतां 1.5 महिना जालो हेचोय पत्तना जेईचोय पत्तना पंच मेंबराचोय पत्तना आमचो. मग अशें केल्या उपरांत आमचेर पर्सनली तिडक काडटात. हे व्हिडिओ काडटात, हायलायट करतात, हे करतात ते करतात आनी आमची कितें बारीक बारीक कामां आल्यार ती प्रेशरायज करून ते बंद करतात. आनी कांय ना. रातची सदीच जागरणां करता बायलां. थोडी जाणां शीक आसता कितें जाता खंयच्या टायमार उठून 1 वरान 2 वरांनी नळा कडेन पळयतात. ती दिसाची थोडी जाणां बायलां कामांकूय वयता. सगळे तांकां त्रास जाता जिवाक त्यांच्या. असले जिवाक लोकांचे आमचे हाल करून उडयलेली आहा तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान. हांगासर आमची धोंड पासून रावलेल्या 30-35 जाण धोंडा. पण आमकां हांगासर विचरोंक पासून येवंक ना की उदीक आसा कितें आसा ते. फ्रुट्सां धाडटात, पायतात, कितें करतात. आमकां हांगासर उदीकूच ना धोंडाक न्हांवपाक जाल्यार आमी कितें करपाक. फ्रुट्सां खान आमी रावतली न्हांवच्या पयलीं हांगासर धोंड. आतां टँकर हाडटा आमी इकचे हाडटा सगळे धोंड. आमची कमिटी काडून पयशे काडून टँकर इकते हाडटा आमी उदक हांगासर न्हांवपाक लागून. आनी हे फ्रुट्सां घेवन येतात आमकां खावपाक दिवपाक लागून. हांगासर जर आमकां उदीक ना उदकाचो थेंबो ना. डेली आमी पयशे काडटात शेअरिंग करून सगळे जाण धोंड कमिटी आमची आनी उदक हाडटा आनी टँकराचें उदक भरता हांगासर धोंड. आमी आसा शिवोले बांदा घोला ह्या वाठारांत आनी सद्याची अशी परिस्थिती जावन आसा की हांगासरले जे लोक आसात ते फ्रस्ट्रेट जावन रस्त्याचेर येयल्ले आसा. कारण म्हटल्यार हांगासर 25 ते 30 घरां आसा. तेंच्या घरांत नळ आसा पण त्या नळाक थेंबभर सुद्दां उदीक येयना. ही जी कागाळ आसा ह्या लोकांनी लोकल पंच मेंबर आसात तशेंच स्थानिक आमदार आसा तेंचे कडेन व्हरोन पावली. पण ही जी कागाळ आसा ती कोणूच आयकपाक तयार ना. ह्या तिडकेच्या भारात हे सगळे गांवांतले लोक जे आसात ते रस्त्यार येयल्ले आसा आनी गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोतीकर. गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान तसो अदमास उक्तायला. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. वादळी वाऱ्या सयत पावस झडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची. मेकळे सुवातेर वा झाडां पोंदा उबे रावचे न्हय. लायटीच्यो वायरी आनी खांब्याक हात लावचो न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. श्री लयराई देवीची जात्रा प्लास्टीक मुक्त जावची म्हूण शिरगांवचे सरकारी शाळेन सुरू केल्लो अभियान तुस्त करपा सारकें आसा अशें टीव्ही सिरियल अभिनेत्री तन्वी मोंडले हांणी म्हणून सगळ्यांनी जात्रा प्लास्टीक मुक्त जावचे खातीर सहकार्य करचें असो उलो मारला. शिरगांवची जात्रा प्लास्टीक मुक्त जावची म्हणून फाटल्या सुमार 6 वर्सांच्यान शिरगांवचे सरकारी शाळे वतीन प्लास्टीक विरोधात जागृती करतात. हाच्या पयलीं जात्रेच्या आदल्या दिसा शाळेची भुरगीं शिरगांवां जागृती रॅली काडून फेरयेंतल्या दुकानदारांक कागदी पोतयो वाडटाल्यो. अंदू शाळेन कापडी पोतयो चडशा जाणांक घरा पावयल्यात. जात्रेक येतना ह्यो पोतयो घेवन येवच्यो असो उलो विद्यार्थी तशेंच देवस्थान समितीचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मारला. नमस्कार. सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगाव बिचोली गोवा या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक मुक्तीसाठी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न केले. मी तन्वी मुंडले आपण सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते की दिनांक 12 मे 2024 रोजी श्रीदेवी लयराई जत्रेला येताना ह्या अशा पद्धतीच्या कापडी पिशव्या घेऊन या. स्वच्छ भारत अभियान उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी या छोट्या छोट्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या या प्रयत्नात सक्रिय सहभागी व्हा. प्राथमिक विद्यालय शिरगाव डिचोली गोवा या शाळेचे मी विद्यार्थी आहे. प्लास्टिक मुक्तीसाठी गेली आम्ही 6 वर्ष प्रयत्न केले आहेत. मी दुर्वा नारायण कोटणकर तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करते की पर्यावरण रक्षणासाठी येत्या 12 मे 2024 रोजी श्रीदेवी लयराई जत्रेत येताना या अशा कापडी पिशवी घेऊन या. चला स्वच्छ भारत उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आम्ही केलेल्या प्रयत्नांना सक्रिय सहभाग घेऊया. लक्ष्मी नारायण कोटणकर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगाव या शाळेची SMC अध्यक्ष. आम्ही आता जात्रा आमची म्हणून आम्ही सगळ्यांना कापडी पिशवी दिल्या. त्यांना कोणाक आम्ही पोस्ट केला त्यांच्यापर्यंत पावला. त्यांना आम्ही आवाहन करता की येताना हे त्यांच्यानी पिशवे येवपाचे घेऊन येवपाचे जात्रेक. धन्यवाद. पण ह्या तो पिशव्यो तुमकां ज्यो कापडी दिल्यात त्यो कोणी दिल्या? ते आमकां दिल्या ते
बॉम्बेसून सौ उषा भातखंडे ह्या एके बायलेन आमकां ते शिवून दिल्या. म्हणून हांव तेंचे न्हू मनापासून आभार मानता की तिने आमकां हे दिलें आनी आमी ते सगळ्यांक पर्यंत पावयल्या. धन्यवाद. आता 3ऱ्या वर्सा जे आसा ते आमी ठरयलेलें आसा की प्लास्टीक मुक्त करून जी गार्बेज जी आसा ती गार्बेज कमी करपाचो. ताका लागून गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल शिरगांव हेंच्यांनी तेजे खूब प्रमोशन्स केलेले आसा. सो ताका लागून ह्या जात्रेच्या ठिकाणाचेर सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी प्लास्टीक एवॉयड करपाची, प्लास्टीक मुक्त जात्रा करपाचे आमी ध्यास घेवया. जितली शक्य आसा तुमकां त्या प्रमाणे प्लास्टीक आमी वापरपाचो बंद करया, जेणे करून देवस्थानाचेर गार्बेज कंट्रोल करपाक लागून खूब आपली मदत जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बॉईंग कंपनींतली बांदगड भायर काडपी 2 कर्मचाऱ्यांक मरण आयलां. ते उपरांत मेलिसा मॅकेइटी हाणें आपल्या जिविताक धोको आशिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला. आपूण केन्नाच आत्महत्येचो प्रयत्न करचे ना. आपूण आपलो घोव आनी भुरग्यां वांगडा मजेत आसा असो व्हिडिओ फायझराची आदली कर्मचारी मेलिसा मॅकेइटी हांणी सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला. ह्या व्हिडिओक लागून सद्याक संवसारभर बोवाळ पडला. ह्या व्हिडिओत मेलिसा सांगता आपूण आत्महत्येचें पावल उबारचें ना, पूण आपल्या जिविताक धोको आसा. आपल्या जिविताक कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका फकत फार्मा कंपनी जबाबदार आसतली अशेंय ती सांगता. I just wanted to put a video of my face out there with my voice stating I am not suicidal. Me and my husband have a happy, healthy marriage. I love my son. I love my family. We have no familial disputes, nobody with mental health issues. I've had no work done on my home, no work done on my car. If anything happens to me, it is big pharma, big tech, big gov. Nothing is done by myself or my family, my husband, anybody that we know. मेलिसा मॅकेइटी हांणी फायझर कंपनीच्या वासिनाचो गैरव्यवहार उक्ताडार हाडिल्लो. ती ह्या प्रकरणांतली व्हिसल ब्लोअर आसा. तिने कंपनीचे मेलूय लीक केल्ले खंय. मेलिसान फायझराच्या वासिनाक लागून शरिराचेर जावपी परिणाम आनी लोकांच्या मरणाचेर चिंता उक्तायल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लेखिका श्रद्धा गरड हांच्या अस्तूर गाथा ह्या मुलाखत संग्रहाचे शेनवारा लोकार्पण जाले. कला आनी सांस्कृतीक खात्याच्या सभाघरांत दैनीक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक आनी साहित्य रसीक दौलत अवालदार हांच्या हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक कोंकणी मळावेले मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हांव म्हणटा तशें गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सोंपना, अजुनूय ती चलता. आनी कोंकणी लेखकाक जेन्ना दिसतलें आपलें काम सोंपलें म्हणून तेन्ना गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सोंपतली. आनी आमच्या हातांतल्यान जी जी कितें गोंयची जी पळय जी कितें स्थानां ती हातांतल्यान वतलीं आतांच गेल्या. म्हणून आमचो सगळ्यांचो एक प्रभाव कोंकणी संस्था, कोंकणी वर्तमानपत्र आनी कोंकणीचे जे जे कितें जितले म्हणून वेगवेगळे जे पळय रोल आसात ताचेर प्रभाव घालपाची आमी सामकी गरज आहा. आमी ना जाल्यार सामके शेणटले. कोंकणी परस हांव म्हणटा तशें कोंकणी परस गोंय चड म्हत्वाचें आहा. आनी गोंय घडोवपा खातीर आमकां कोंकणी जाय. फक्त साहित्यीक चळवळ चलोवपा खातीर आमकां कोंकणी नाका. म्हणून रवींद्र केळकर म्हणटाले आपूण फायटर म्हणून. फक्त ताजे मनान भितर साहित्य अकादमी राजवास आनी घटकराज्य आनी ताजे नंतर बाकीचे साहित्य अकादमीची अशे तरेची प्रक्रिया तितलोच ताका मतीन आशिल्लें अशें न्ही. ताका गोंय अभिप्रेत आशिल्लें. आनी आमचे जे पळय पयलींचे जितलेय म्हणून अशे तरेचे विचारवंत जावन गेले तांकां गोंयच अभिप्रेत आशिल्लो. ह्या सगळ्या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमतान हांव सगळें उलयलो. श्रद्धान हें पुस्तक जें पळय काडलां आनी दिलीपान जें छापलां ती तुमकां जागृत करपाकूच हें पुस्तक काडलां अशें हांव मानता. जितली म्हणून हांगा बायलो तांचेर ताणें बरयलां तांचो हो रोल आसा की आपणें फक्त एक साहित्यीक एक टिचर आसा. हांव फक्त शिकयतलें आनी घरा वतलें. एक 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 कवयित्री आसा ती हांव फक्त कविता करतलें आनी घरा वतलें. एक कोण तरी लेखिका आसा हांव फक्त म्हजें काम लेखक हांव कित्यान पडचें ना अशें तरेन जावचेंच ना. श्रद्धान तुमकां म्हजे कोतान
कितलेशे तेंपान अशें कोण तरी तुमकां सगळ्यांक जागयल्या? खरें म्हटल्यार सगळे जाण म्हणटा पुस्तक बरें जालां. एक्चुली क्रेडीट दिलीप सरांक वता, कारण कवर पेज पुस्तकाचे पळयतकच कळटा पुस्तकान कोणाचे आसा ते कोणाची मुलाखत आसा ते पुस्तकाचे कवर पेज पळयतकच कळटा. ही संकल्पना दिलीप सरांची. खरें म्हटल्यार म्हाका मुलाखती घेवपाक आवडटा. फकत टॅलंट आसलो म्हणून जायना मुलाखत घेवपाची, त्या टॅलंटाक योग्य वेळार योग्य प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. आनी तो म्हाका दिलीप सरान दिलो. बीम मासिकाचे थ्रू म्हजो टॅलंट उजवाडाक आयलो. हाज्या पयलीं हांव पणजी दूरदर्शन, पणजी आकाशवाणी, सुनापरांत कोंकणी दिसाळे आशिल्ले ताजे मुलाखती घेताले. पण म्हजो प्रवास थंयच थांबिल्लो. 2010च्या उपरांत हांव कोंकणी साहित्य मेळार अजिबात नाशिल्लें, सामकें पयस गेल्लें. आनी मागीर 2020 हांव आयलें, परतून आयलें साहित्य मळार. ह्या काळात 10 वर्सांनी कितें जालें, कोणाची पुस्तकां आयल्या उजवाडाक कांयच म्हायती नाशिल्ली म्हाका. आनी म्हाका जेन्ना पयलो पुरस्कार मेळ्ळो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार, तेन्ना खुबश्या पत्रकारांनी म्हाका फोन केलो म्हजी मुलाखत घेवपाक. इतली वर्सां हांव दुसऱ्यांची मुलाखत घेतालें, पयलेच फावटी कोणे तरी म्हजी मुलाखत घेतली. म्हजी मुलाखत घेता आसतना म्हाका जाणवलें, अरे हांवूय अशेंच आशिल्लें कांय वर्सां फाटीं. म्हाका त्या श्रद्धाक आतां परतून हाडपाक जाय. म्हाका त्या श्रद्धाक परतून हाडपाक जाय म्हणून हांवें मुलाखत घेवपाक सुरवात केली. आनी आज बिमान म्हाका प्लॅटफॉर्म दिलो म्हणून हें शक्य जालें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.